पेडणे आसा ह्या पेडण्या भगवतीच्या आयज भगवतीक नमन करता जे आयज आमी हांगासर सगळे जमलेले आसा जे आयज आमी पायलटाची शेड ह्या फावंडेशन स्टोन हांगा केल्लो आसा आनी त्या फावंडेशन स्टोनाक हांगा उपस्थित आसलेलो आमचो पेडण्या तालुक्याचो आमच्या भाटकार आमच्या काकासाहेब तशेंच आमच्या म्युन्सिपालिटीचे एक्स चेअरपर्सन उषा आनी तशेंच आमचो सागर आसगांवकर आनी तशेंच सगळे म्हजे गांवचे भाव आनी भयणां आनी तशेंच आमचे पायलट ते खूब वर्सांची खबर आसा म्हाका दिसता ना म्हटल्यार 20 वर्सां जालीं आयज ह्या पायलटां हाका दुर्लक्ष केलें जे आयज खऱ्यांनीच जे पळय आयज पायलटांच्या फाटल्यान हांगासर ऑलरेडी म्युन्सिपालिटीची जे आयज आहात हांगासर सकयल पार्किंग आमच्या तांकां पर्मनंट हें केल्लें आसा शेड ती प्लस पार्किंग आनी प्लस शॉपां वयर अशें आमी प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी हेजेर आहा ते स्पास्ट फावंडेशनाक आतां येवपाचो आहा ताका लागून म्हाका दिसता की ते पावसा पयलीं हे आमचे पायलट आनी फुडें हेजे बीच हे पावसान भिजचे न्हू म्हणून आयज ही आमी हें घेतलेली आसा की ते पायलटांक कितें तरी शेड जावची ताका सगल्यांचो हें आहलो डिमांड आहलो आनी आयज तांकां आमी हेच फास्ट 2-3 दिसां भितर ही तांकां टेम्पररी ती पर्मनंट आसची ना पर्मनंट तांकां फाटल्यान ऑलरेडी बिल्डिंगेन तांकां हें केल्लें आसा पर्मनंट त्या बिल्डिंगेन थिंगा फाटल्यान तांकां जे पायलटांक ऑलरेडी तेंची सोय केल्ली आसा ते प्रोसेस चालू आसा ज्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान तो पास करून तो मागीर तेजें फावंडेशन स्टोन करतले तशीच म्हाजी कामां आसतली तशेंच आयज हांव काका साहेबाक मनाक वचून थँक्स म्हणटा वयता थंयसर आमकां तेजो खूब सपोर्ट दिसता तसोच तेणी आमकां सपोर्ट दिवचो कित्याक डिवेलप करतलो जाल्यार आयज आमकां काका साहेब तशेंच आमच्या देश प्रमुख तेंची फॅमिली म्हणजे आमकां सपोर्टाची खूब गरज आसा जाल्यारूच आमी पेडण्यान डिवेलप करूंक शकतले जाता वयता थंयसर तेंची प्रॉपर्टी आसता थंयसर तेंच्यांनी होकार दीत जाल्यार आमी ती कामां करूंक शकता आनी म्हाकाय उमेद आसा त्या पेडण्यान डिवेलप करपाक आनी तितलें आमी डिवेलप करून 4.5 वर्सां जालीं डिवेलप करून दाखयल्लें आसा अशें जर सपोर्ट मेळत जाल्यार आनीक बरें डिवेलप जातलें डबल डिवेलप जातलें ताका लागून असोच तेणी म्हाज्या फाटल्यान रावचो आनी जे डिवेलपाक अशें बाकीच्या लोकांनी थंयसर अडखळ हाडची न्हू जे डिवेलप जाता आयज आमी बरें रोड केल्ले आसा आयज आमचो कोरगांवचो रोड ह्यो खूब डिमांड आहलो लोकांचो पावसा पयलीं जावचो म्हणून तोय बी आयज आमी डिमांड लोकांचो आयज हें केल्लो आसा आनी तो रोड करून दिल्लो आसा अशेंच खुबशे रोडूय जातले आतां थोडे रोड आतां पावसाक लागून उरतले पावस जावन मागीर बाकीचे रोड जातले तशेंच आतां खुबशीं कामां चालीक लागलेलीं आसा आनी हांव सगळ्यांक सांगता तशेंच सगळ्यांनी सपोर्ट दिवचो आनी काका साहेबाक आनी एकदां मनाक आसून थँक्स म्हणटा पेडणेकरांच्या वतीन आनी म्हाज्या भाशेन हांगा थांबता देव बरें सगळ्यांना येवकार आयज आमचे प्रथम नागरीक आनी आमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार सर आंबेकरजी आमचे भाटकार आनी आमचे एक्स चेअरपर्सन वासुदेव आनी आमचे उषा नागवेकर मॅडम उपस्थित सगळे आमचे पायलट सरान आमच्या पुण्याने आमच्या सुदाराक मान घेऊन हांगा हे रावतेचे स्वागत करता या सगळ्या साहेबांक सांगता जो दीस आयज उजाडल्या सारको दिसता आनी तोय ह्या आमच्या भाटकाराक लागून आमचे आर्लेकार साहेब आमदारांक लागून आनी सगळ्यांनी हो मोठो भार घेवन आयज आमकां जी शेड आमी मना पासून खूब वर्सांची तपश्चर्या आयज पूर्ण जाल्यार दिसता आनी पायलटांक खूब असो आनंद जाल्लो आसा अशेंच सहभाग सगळ्यांनी आमकां दिवचो आनी भाटकारांचे आमी खूब खूब आभार मानून आमी सगळ्यांचे थँक्स अशें मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा दुःख जाता की गेले 10 वर्सां म्युन्सिपालिटीन हेचेर लक्ष घालूंक ना आयज आमदारान म्हणजे गेले दोन एक महिन्या पयलीं ह्यो गांधी गार्डन आनी टॅक्सी स्टँड हेच्या बद्दल पुढाकार घेतला आनी त्याच अनुशंगान आयज आमी मोटरसायकलीक एक शेड दवरला मोटरसायकल पायलटान बरी बाब आसा तशाच पद्दतीन उदरगत जावची पेडण्याची मागता देव बरें करूं